अजय, आयज तुमचो फुडें आतां प्रोटेस्टाचो कशें कितें वाटचाल आसतली आनी जर आयज सुद्दां जर तुमच्यो मागण्यो पुराय जावना जाल्यार फुडें कशें कितें आसतलें? पळय आयज आमी काल आमचे अचानक जे टिसींतून घडलें तें आमकां एक्सपेक्टेड नासलें, कित्याक ते मॅन हँडल जाले आनी मागीर ते रितीन आमकां भायर काडले आनी अचानक मागीर थंयसर आमच्या आमदारान तुशारान सांगलें की इंडस्ट्रीयन हांगा स्ट्रायक करता आनी लोक येवपाक लागले. मागीर आमी आझाद मैदानाचेर शिफ्ट केले आनी हांगसर मागीर सगळो ऑपोजिशन लिडर्स, एक्टिविस्ट, NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज सगळे येवन हांगा तेंको दिलो आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें की फाल्यां एक ऑल गोवा मिटींग कॉल आउट करपाची आनी जे मिटिंगेन डिस्कस जाता जे आमचे डिमांड्स आसा, प्रिलिमिनरी आमचे डिमांड्स कितें आहा की जे पुलिसांनी जो आपलो कायदो हातीन घेतला आनी जे आमकां हें केलां आमच्या आमदाराचेर अन्याय केला तांकां टर्मिनेट करपाक जाय. आनी दुसरो डिमांड आहा की सांत आंद्रेचें तें हें आसा 39 एप्लिकेशन्स एप्रूव्ड आनी प्रोविजनल ते स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी जर लोक सगळे येवन सगळे विलेजींचे सगळे येवन जर आनीक कितें जर ते मागता जर 39 ऑल ओवर गोवा ते स्क्रॅप करून जाय तेवूय आमी डिमांड करतले. सगळे जे मोर्चा बांदनी कितें करपाचें आहा ते आझाद मैदानाचेर डिस्कशन जावन फुडली हेजेर डिस्कशन जातलें. आनी मात आमी फाटीं फुडें धांवची ना CMच्या बंगल्यार वचपाक ना जाल्यार विश्वजीत राणेच्या बंगल्यार वचपाक नाल्यार खंयचे चीफ सेक्रेटरीक मेळपाक. ऑलरेडी आमी गव्हर्नराकूय लेटर दिल्लें आसा, स्पिकराकूय लेटर दिल्लें आसा. सगळी मोर्चा बांदणी कितें करपाचें आहा ती हांगा आझाद मैदानाचेर जातली. सद्या तरी त्या नंतर हांगा स्ट्रायक आमचो हो कंटिन्यू जातलो, सगळे डिस्कशन करून जातले. आमदार कालच्यान हांगा स्ट्रायकार आसा, फक्त ते उदक पिता आनी ते कन्विन्स करून तेवूय उदक पिवपाक लायला ताका. आनी जे एम्बुलन्स गव्हर्मेंटान काल 12 एम्बुलन्स धाडलेली प्रोटोकॉल ते म्हणटा ते आमकां चॅक करचें पडटा. मात आमदारान ते रिजेक्ट केलें. ते म्हणटा जर कमी वयर सकयल कितें जालें ते मागीर शिफ्ट पुलिसान यूज करून ते GMCन व्हरता आनी ते मागीर हांगा स्ट्रायक मोडटा ते कळ्ळें न्हू. सो ते आमकां नाका जाल्लें, डायवर्ट जाल्लें नाका म्हणून आमी ते रिजेक्ट केलें. आयज सकाळीं ते सरकारान आमकां रिजेक्ट केलां. आमदार ठामपणे आसा की डिमांड फुलफील दोनूय डिमांड फुलफील जावसर हांगा स्ट्रायक कंटिन्यू करतले. पूण हो फक्त स्टार्ट जाल्लो सांत आंद्रे मतदारसंघा पुरतो. तो आतां पुराय गोंयभर तुमी व्हरपाचो तुमचो प्रयत्न आसा. सो तुमी लोकां कडेन डिमांडूय केला की तांच्यांनी तुमचो प्रोटेस्ट जॉयन जावचो. पूण आयज आमी पळयता की तुमी एक्चुअली आयज डिमांड केला, आयज मोठ्या प्रमाणात तुमचे आयज आयतार आसलेल्या कारणान जातले. पूण आजुनूय तशे तरेन लोक येनात हांगासर आमी पळयता. सो लोक येतले कित्याक थोड्यांचे फेस्टिवल्स आसा, हे फेस्टिवल हे आसा आनी मागीर थोड्यांचे चर्चीनी मास बीन आसता ते प्रमाणे आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की सगळे येवपाचे आसा म्हण लोक. सो लोक येतले, लोक थंयसर आमी रावतले आनी जे मिटिंगेन डिस्कशन जातले जे आमी सगळे मेळोन एक कन्सेन्सस डिसिजन घेतले त्या डिसिजनाचेर आमी ठामपणे फुडले तुमकां कळयतले. आनी गरज पडल्यार काल आमी डिस्कस केली, गरज पडल्यार जर आयकना एक तो आमदार तुशाराचेर जर आयकना जर आमी मास आंदोलन हांगा स्ट्रायक करपाकूय रेडी आसा. एक तो डिसिजनूय आमकां घेवंक शकता अशें आमी चेतावणी दिता सरकाराक. तुमचो आमदार आसा ताणी CMा कडेन बीन CMच्या कानार ह्यो गजाली घातल्या काय कशें कितें? काल CMच्या डायरेक्ट ऑन कॉल लायव्ह आसला तेन्ना तिने घातला. CMान सांगला इन्क्वायरी करता म्हणून. अजून पर्यंत इन्क्वायरी रिपोर्ट ऑफिशियली कांयच येवंक ना. आनी जो सरकाराचो ह्या ॲडमिनिस्ट्रेशन आसा, कलेक्टर आसा, तेणी हांगसर हे कांयच घेवंक ना. बाबा आमचो मेमोरंडम घेवन ते सरकारा कडेन उलोवपाक जाय. तेणी हस्तक्षेप करून हांगसर कितें आहा चल्लां ते सरकारा कडेन मांडून, चीफ सेक्रेटरी कडेन मांडून हे सगळे कशे तरेन सॉल्व करपाचो प्रयत्नूय करूंक ना. फक्त तेणी पुलीस आनी एम्बुलन्स हाडून दवरलेले आसा. सो आमकां लोकांचेर विश्वास आसा. जी CTP म्हणटाली की आपल्याक कांय पावर ना 39 स्क्रॅप करपाक, तर तिकाय आमी सांगलेलें, विश्वजीत राणेकूय सांगलेलें की आमी लोकांचो पावर दाखोवन एक करतले. पूण तो कोर्टान आसा न्ही? हय, ते कोर्टान आसा. मात कितें गोवोरमेंट कितेंय करूंक शकता. जर गोवोरमेंट ऑर्डिनन्स पास करून कॅबिनेट डिसिजन घेवन आनी मागीर कोर्टाकूय स्टेटमेंट दिवन सांगूंक शकता की बाबा हे आमी करता, गोंय विरोधी हो कायदो आसा, आमी फाटून घेता म्हणून ते करूंक शकता. आनी फुडल्या असेंब्लीन ते रेटिफिकेशन करून ते बिलूय पास करूंक शकता. कित्याक 6 तारीख असेंब्ली आहा. विश्वजीत राणे म्हणटा की असेंब्ली जावसर आमी कांय करूंक शकना म्हणून. त्या म्हणजे आमदारान अशेंच म्हणपाचें. आमी हो ताका सोल्युशन दिल्लें आसा की कॅबिनेट डिसिजन घेवन तुम्ही ऑर्डिनन्स पास करून एक लेटर दिवन आमकां तुम्ही सांगपाचें की हे स्क्रॅप करता म्हणून. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.